नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा म्हादयचो. गोंय सगळे जाण सांगतात की गोंयचे इंट्रस्ट कॉम्प्रोमायज करची ना म्हण, पण सद्याची जी परिस्थिती आसा तातूंत भितर गोंयचे इंट्रस्ट कॉम्प्रोमायज जाला काय कितें किंवा जावपाक शकता काय कितें हाचेर आमी भासाभास करतात. चार मानेस आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयलीं आसात ते काँग्रेसीचे युवा फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन अमरनाथ बाब पणजीकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर कलंगूटचे आमदार, भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी ताणें पयलीं दिसा सावन ह्या विशयाचेर एक वेगळी भुमिका घेतल्या, मायकल बाब लोबो, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकार, गोवन वार्ताचे स्पेशल करस्पॉन्डंट आनी एक त्याच 70चे भुंयपूत पांडुरंग गांवकर, स्वागत. आनी चवथी आसात, लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लिस्ट, म्हादय बचाव अभियानाचे आनी जाणी कन्सिस्टंटली ह्या विशयाचेर लढो दिला, राजेंद्र बाब केरकर, स्वागत. आनी हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमकां दिसता, कारण ह्या विशयाचेर तुमी दस्क जाली झगडटात, गोंयची इंट्रस्ट खंय तरी आज कॉम्प्रोमायज जाता किंवा जावपाक शकता असो एक भंय आज तुमच्या मनाक निर्माण जाता काय? ओवरऑल सगळी आश्वासनां आनी राजकीय स्टेटमेंट्स पळोवन तुमी सॅटिस्फायड आसात? आता जे पत्र दिल्ले आसा आमच्या मुखेलमंत्र्यान, कर्नाटकाचे भाजपाचे जे अध्यक्ष आसा येडियुरप्पाजी, त्या पत्रान सगळो गोंधळ जो आसा तो स्पश्ट जाल्लो आसा. आनी म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगले की आमी खंयच्याच परिस्थितीन गोंयचो जो हक्क आसा पाणयाचेर तो आमी त्याग करचे ना. म्हादय जी आसा त्या म्हादयचे अस्तित्व राखपा खातीर आपूण हेच्या पयलींच्यान प्रयत्न करीत आसा अशें सांगलां. पूण म्हाका एकंदरचे पत्राचें स्वरूप आनी तेंची जी भुमिका आसा पत्रकार परिशदेन वारंवार ह्या विशयाचेर, तेचे वयल्यान अशें दिसता की राजकारणा खातीर, भारतीय जनता पक्षा खातीर, कर्नाटकान सत्तेर येवपा खातीर आमच्या म्हादयचे जे अस्तित्व आसा ते खंय तरी बाधा येवपाची अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी एकंदर कर्नाटकांतली परिस्थिती खंयचोय पक्ष आसूं तांकां अशें दिसलेलें आसा की म्हादयन प्रचंड उदक आसा आनी तें उदक वळयल्या उपरांत उत्तर कर्नाटकांतली जे दुर्भिक्ष निर्माण जाल्लें आसा तें सोंपतालें. पूण तें पुराय तरेन चुकीचें आसा. आयच्या घडीक हांव सांगता की म्हादय आनी गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो जरी कर्नाटकान वळोवन येल्यो न्हू जाल्यार उत्तर कर्नाटकाची समस्या आसा ती पिवपाच्या उदकाची किंवा शिंपणावळीच्या उदकाची ती सुटपाक शकना. आमकां अशी थंय परिस्थिती जाल्या की खरूच एकी कडेन आनी मलम दुसरे कडेन अशी परिस्थिती कर्नाटकाची जाल्ली आसा. पण कितें दिसता, तुवें लास्ट वीक एक आर्टिकल बरयलो आनी सारकी एक लोकसंवेदना जी आसता त्या लोकसंवेदनाच्या विरुद्ध वचून बरयलो. कारण कितें? हय, हांव ते एरियेन रावता म्हादयच्या हेचेर सामको धडेचेर. म्हाजी पयलींच्यान अशी एक भुमिका आसा की म्हादय ही कर्नाटकांतल्यान गोंयान ट्रॅवल करता आनी तेंच्यांनी जर बारीक बारीक धरणां बांदिल्लीं आमकां तें कळपाचें नाशिल्लें. हे राजेंद्र भाईक बी केन्ना कळ्ळें जेन्ना ती न्हंय डायवर्ट जावपाची आसा असो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना ताका विरोध जावपाक लागलो. आनी हेजें सगळें श्रेय जें आसा तें राजेंद्र भाईकूच वता ही सगळें आंदोलन तयार करपाक आनी हो विशय सगळ्यांनी मुखार हाडपाक. पूण म्हाजी अशी भुमिका आसा की पिवपाक खातीर जें उदक जाय ते कशे पद्दतीन दिव येता हे दोनूय राज्यांनी बसोवन ताचेर तोडगो काडपाक जाय. वॉटर शेअरिंग म्हणटा आमी, तो विशय जावपाक जाय. आमी कितें हांगा चायना, भारत किंवा पाकिस्तान आनी इंडिया असो विशय ना. हो आमी एका देशांतली दोन राज्यां आसात. वॉटर डायवर्शनाची कितें? हय, वॉटर डायवर्शनाचो जो आसा विशय तेणी सद्या अशें केला की कळसा जी रिवर आशिल्ली आमच्या गांवा लागीं तिची तेणी हिस्ट्रीच करून उडयली. ती कळसा रिवर जी आशिल्ली जी आमच्या गांवांतल्यान गोंयान येताली ती रिवर तेणी बंद करून ती डायवर्ट करून तेणी दुसरे बाजून व्हेली. जो अख्खो प्रवाह जो हेजो आशिल्लो, जी न्हंय जी व्हांवताली तो तेणी दुसरे कडेन डायवर्ट केलो. ह्या डायवर्शनाक आमचो अपोज आसा, म्हणजे म्हजो सुद्दां अपोज आसा. बाकी हो जर विशय सोडलो डायवर्शनाचो जाल्यार पिवपाच्या पाण्या खातीर दोनूय राज्यांनी बसोवन ताचेर सगळे ऑल पार्टी डेलिगेशन्स घेवन सगळ्या पार्टीक इन्वॉल्व करून भितर ताचेर तोडगो काडूं येता. तुम्ही म्हणटा सामको सोंपो विशय प्रश्न चर्चेन सोडोवपाचो. हय, आनी सामको सोंपो विशय आहा तो आमी म्हाका दिसता दर वर्सा अशें ट्रिब्युनला कडेन आनी कोर्टान घालून तो क्लिश्ट करता विशय. सरकार तुमचें आहा कर्नाटकांत आनी ह्या वटच्यान वेगळे तरेचें राजकारण सुरू जालां. पांडुरंगा सारको पत्रकार म्हणटा की चर्चेन सोडयल्यार बरो, ट्रायब्युनल आनी कोर्ट कचेरी करून तो आनी क्लिश्ट जायत उरतलो. तुमची भूमिका कितें? आमची भूमिका एकदम स्पश्ट आसा. जे वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल आसा जे 2010 चालू आसा आनी ही जी आमची लढाई आसा ती 30 वर्सां फाटली आसा. आतां हे ट्रिब्युनल जे आसा ते फुडल्या म्हयन्यान आपणाचें जजमेंट दिवपाचें आसा. फेब्रुवारी
ते फेब्रुवारी 22 ह्या दरम्यान ते जजमेंट जावपाचें आसा आनी जेन्ना हें जजमेंट जावपाचें आसा अशा वेळार तेच्या पयलींच अशी कितें घाई जाली की हें पत्र दिवप. आतां पांडुरंग बाबान सांगलें की चर्चेन आमी हें सोडोवंक शकता, मान्य आसा चर्चा, पूण चर्चा कोणी करप? गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट चर्चा करप काय गव्हर्मेंट टू पार्टी करप हें आमकां मान्य ना. की गोंयचो CM हो चर्चा कोणा कडेन करता? BJPच्या अमित शाह कडेन करता. गोंयचो CM चर्चा कोणा कडेन करता? कर्नाटकाच्या BJP चीफ जो प्रेसिडेंट आसा तेचे कडेन चर्चा करता. म्हणून हो खंय तरी दुबाव, ही गेम ती जी परिकार गव्हर्मेंटांची गेम चालू केल्या, म्हाका दुबाव मारता. राजकीय चर्चा ही राजकीय चर्चा, ही गेम केल्या पळय ती गरजूच नासली गेम. जेन्ना फुडल्या म्हयन्यार आमकां जजमेंट येवपाचें आसा ते काय ना, इतलीच जे पाणयाचो समस्या आसा थंय पिवपाचें, जे तानेल्ले लोक जे भाई म्हणटा ते तानेल्ले लोक आतांचेच ना, खूब वर्सांचे तानेल्ले लोक आसा. सो तानेल्ले लोकांक जो निर्णय ट्रिब्युनल गव्हर्मेंटान एक फुडाकार घेवन जो स्टार्ट केला UPA गव्हर्मेंट आसतना 2010 तो 1 म्हयनो रावपाक कितें जालें? आनी पत्र दिता आसतना तूं CMाक कित्याक दिना? पत्र हें CMाक दिवंक जाय आसलें. जेन्ना मे म्हयन्यान कर्नाटकाचो CM गोंयच्या CMाक पत्र बरयता, त्या CMान आमच्या गोंयच्या CMान कर्नाटकाच्या CMाक रिप्लायच दिवंक ना. पण एक गजाल आसा, जेन्ना वाद जालो म्हाका दिसता भाई खबर आसतलें की ते सगळे वचून थंय ब्लॉकेड्स मोडून उडयता म्हण. आनी जेन्ना गोंयांत तुमची मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलें तेन्ना तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोंयाक रिप्लाय केलो नाशिल्लो. ते मोडटल्या मोडू, चीफ सेक्रेटरी लेवलाचेर इंटरव्यून जावन मागीर जेन्ना फोर्स घालो तेन्ना ती ब्लॉकेड मोडपाची उरली. तुम्ही पार्टीचेच राजकारण करता न्ही. आयज प्रश्न कितें आसा? आयज प्रश्न जे पत्र पर्रीकारान बरयलां, आमच्या CMान बरयलां, ते पत्र जर तेणी CMाक बरयलें कर्नाटकाच्या जाल्यार तेका अर्थ आसपाचो आनी ते डिस्कशन सारकें जावपाचें आनी खरें दिसपाचें की पर्रीकाराक त्या तानेल्ल्या लोकांची कळकळ आसा, ती हितून काय कळकळ बी काय ना. मायकल बाब, प्रश्न असो उरता की जजमेंट येवपाचो आसा तो 6-7 म्हयन्या भितर येतलो, कारण ट्रायब्युनलाचो टर्मूय सोंपता. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना हो राजकीय मूव जाता, पॉलिटिकल मूव जाता, तेन्ना लोकांक राग येता. तो डिफेंड करप कुस्तार जाता. म्हादय बेसन जे आहा त्या डायव्हर्जनाक सगळ्यांचो विरोध आहा गोंयकारांचो. म्हादयसून उदक पिवपा खातीर दिवचें हे जे लेटर आमच्या चीफ मिनिस्टरान येदुरप्पाजीक बरयला, BJP प्रेसिडेंट कर्नाटका, म्हाका दिसता हें पर्सनल लेवलाचेर बरयल्ल्या. हितून कोणें चिंतपाचें न्हू की गोंयकारान चिंतपाचें न्हू की हितूनसून म्हादय आमी डायवर्ट करूंक दितले म्हणून. डायवर्जन ते बेजन आहा ते डायवर्ट करूंक दितले. बेजन हॅज टू कम टू गोवा बिकॉज इट इज द लायफ लायन ऑफ गोवा, इट इज द मादर ऑफ गोवा. आमची माय ती. आनी जेन्ना माय भुरग्याक दूद दिता तेन्नाच भुरगो व्हडलो जाता, हेल्दी उरता. आनी आयज जो तर आमची मांदोवी नदी आहा आनी इट हॅज गॉट ऑल दीस सगळे शिपयो आहा जावं ते आमचे शिणाण्यो आहा, बाकीचे सगळे वस्तू आहा, जाल्यार इज बिकॉज ऑफ म्हादय. आनी म्हादयक म्हाका दिसता कोणूच आड येवपाक दिवचो ना. आनी हे लेटर जे दिला हे येदुरप्पाक दिला आपले पर्सनल लेवलान चीफ मिनिस्टरान. इट वॉज नॉट डिस्कस्ड in the assembly, it was never discussed in the cabinet, nothing. It has given at his personal level. आता हितून कितलो फायदो BJPक जातलो कर्नाटकान इलेक्शनान ते आता फुडें पळोवया. इलेक्शन येतले, तेजो रिजल्ट जातलो. तुम्ही कितें म्हणटा? गोंयकारांनी हें पत्र कोताक धरपानी ना, गोंयकारांनी केन्नाच चिंतपाचें ना की हे लेटराचेर आमी खूंय तरी म्हादय रिव्हराचेर आमी कॉम्प्रोमायज करता. तुम्ही म्हणटा त्या लेटराक लागून ट्रायब्युनलांतल्या आमच्या केसीचेर कांय प्रभाव जावचो ना. आनी म्हादयचेर कोणेच पॉलिटिक्स करपाक उपकारना, वेदर इट इज BJP, काँग्रेस ऑर एनी अदर पार्टी. काँग्रेसीन जेन्ना सत्तेर गोंयान आहली, थिंगा आहली तेन्ना अशेंच वाद आहलो चालू. आतांय म्हणून ते पॉलिटिकल रिजना खातीर होच वाद. आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आहा कर्नाटकाचें, त्या खातीर हो वाद चालू आहा, त्या खातीर हो भासाभास चालू आहा. तितून हिंगा वेरियस डिबेट्स आर टेकिंग प्लेस, फ्रंट पेज हेडलायन्स ऑफ द न्यूज पेपर्स because of that letter. Likewise, he said, Mr. Panjikar, कि letter should have gone from this chief minister to that chief minister, and then they should have sat and discussed. Like how he said, this can be settled on a table.
whereas some people have got the mind that So you are for an out of tribunal settlement. No, I am not for out of tribunal settlement because tribunal is giving a judgment. So in let's next wait 2 for the months. judgment. Let us wait for 2 months. Let us wait हे for 2 रजाव months. पडटा तुमकां? त्याच्या पयलीं जो हांगासर चर्चेक गेल्लो मुद्दो आसा की पिवपाचें उदक जें आसा हय. तर पिवपाचें उदक केन्ना दिवपाक येता एखाद्या राज्यान चड उदक आसा सरप्लस बेसीन आसा जाल्यार तें उदक दिवपाक येता आनी राष्ट्रीय जे धोरणां आसा त्या राष्ट्रीय धोरणांनी स्पश्ट सांगलेलें आसा की जेन्ना अतिरिक्त उदक आसा तें दुसऱ्या राज्याक दिवपाक येता. आतां कर्नाटकांतल्यान ही न्हंय जेन्ना येता ही न्हंय गोंयच्या दिशेन येता आनी हे उदक जे आसा हे इंटर बेसीन उपयोगाक ना उपयोग करिना बरोबर. कारण त्या परिसरांत जे लोक रावतात कणकुंबी हांगासर पारवड हांगासर किंवा नेरसे हांगासर ह्या सगळ्या लोकांक पिवपाच्या उदकाची गरज आसा. त्या लोकांक उदक न दिता हें उदक 150 किलोमिटर अंतराच्या हुबळी आनी धारवाड व्हरता आनी तें बी कशें ओपन न्हंयतल्यान व्हरता आनी अशा पद्दतीन व्हरप बी पुराय तरेन चुकीचें आसा. म्हणून पिवपाचें उदक जें सांगता कर्नाटक तेतून कांय तथ्य ना. एक गजाल आसा की इवन मुख्यमंत्र्यांची पत्रा भितर जो प्रमुख मुद्दो आशिल्लो तो म्हळ्यार ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्साचेर ड्रिंकींग वॉटर दिवपाक आमची हरकत आसची ना एज लॉंग एज इट इज इंटर बेजीन. आनीक मेन गजाल आशिल्ली की बेजिनाच्या भितरूच जर कितें चलता जाल्यार आमी केन्नाच ट्रायब्युनला भितरूय ताका ओपोजिशन केलें ना ऑब्जेक्शन घेतलें ना. दॅट स्टँड इज व्हेरी कन्सिस्टंट ऑफ गोवा. आज तुमकां कितें दिसता की कर्नाटकाक पिवपा खातीर उदक दिवपाची आमची परिस्थिती ना? अजिबात परिस्थिती ना. कारण आयज जर आमी पर्वरी पासून गोंयच्या काणकोण पर्यंत खंयच्या वाठारांत पळयलें की लोक आतां आपले कळश्यो घेवन रस्त्यार येवपाक लागलेले. अशी परिस्थिती आसा आमच्या हांगासर. पिवपाक उदक आमकां ना आनी तांकां आतां उदक कशें दितले? आतां हें जें उदक आसा इंटर बेसीन यूज करपा खातीर कणकुंबीचे किंवा खानापूरच्या त्या लोकांक दिवपाक अजिबात हरकत ना आनी गोंय सरकारान तशी भुमिका जी आसा ती ट्रायब्युनला समोर स्पश्ट केल्ली आसा. आनी अशा वेळार हें पत्र जें आसा हें पत्र खंय तरी आमच्या राज्याच्या अस्तित्वाक भिरांत निर्माण करता आनी ताका लागून आमचो The water is being mismanaged. Now what Mr. Kerkar is saying, आमचे कडेन sufficient उदक हा गोंयान. We can give surplus water. There is surplus. दिसाक 12 वरां गोंयच्या सगळ्या घरांनी उदक दिवंक जाता. पण ते मॅनेजमेंट सारकें जावपाक जाय. तेजे ट्रीटमेंट तेजे पंपिंग सिस्टम प्रश्न सादो ना ना की ती मॅनेजमेंट करनासतना आमी लोकांची ताण भागोवपा वचप काय कितें? आनी एक आमचे गोंयचो इंटरेस्ट फर्स्ट. सरप्लस वॉटर ऑफ ड्रिंकिंग म्हणजे ड्रिंकिंग अशें न्हू की बेजन ते सायडीन व्हरप अर्दे किती ताण जाली ना. पंप लावन दिवप ही वेगळी गोष्ट पण बेजन डायव्हर्जन इज नो वे. यू आर मेकिंग अ पॉइंट. प्रमोद सुर्लाच्यान जर असो जो वेस्टर्न घाटाचो जर पठार धरलो न्हू तुवें तो ती लायन सह्याद्रीची पर्वतरांगेची जाल्यार ती दांडेली हेच्या मेरेन वता आनी एक 30-35 किलोमिटर त्यांच्या भितर मातये पडटा. उरलेली एक 50-60 किलोमिटर आमच्या भितर पडटा. ओके. आतां 30-35 किलोमिटरान कितलो पावस पडटा आसतलो कितले उदक जाता आसतलें आनी आमच्या भितर कितलें जाता आसतलें टोटल म्हाका दिसता भाई जर सांगतलो 205 TMC सुमार उदक मातयेच्या बेसिनान आसा. आमी ते 205 कितले उदक आमी वापरता गोंयकार? 205 तांकां 7 TMC जाय. 7.56 TMC जाय तांकां. बरोबर. आमी त्या 200 हितूंतले कितले वापरता उदक? एक्चुअली 7 अर्दे 3 TMC सुद्दां आमकां पुरो आशिल्ले पण आमी ते करपाक सोदिना. आमच्या हांगा भानगड कितें चरवण्या डॅम बांदपाक गेलो थंय आमी वापस केलो तो बंद केलो डॅम आमी. कितलीशीच वर्सां जालीं 15-20 वर्सां गांवान काणकोण हांगा एक डॅम जावपाचें आशिल्लें तें जालें ना. आमच्या कडेन सिस्टम ना उदकाची. पावसाचें उदक आमी आडोवन दवरिना. जे सगळें उदक येता ते दर्यान वता आमचें उदक. आमच्या कडेन मॅनेजमेंट ना आनी आमी म्हणटा की तांकां दिवूय ना उदक म्हणून. पयलीं आमच्या कडेन हे करपाक जाय आशिल्ली ही वेवस्था ही पिवपाची उदकाची वेवस्था ती आमच्या कडेन करपाक जाय आशिल्ली. आनी जसो मायकल म्हणटा की आमच्या कडेन चड उदक आसा पूण आमच्या कडेन मॅनेजमेंट ना. आमी खंयचेच पाणी आडोवन दवरिना आनी खंयचेच पाणी आमच्या हेच्या खातीर लोकांक आमी जो फुडलो विचार जो करपाक जाय आशिल्लो. प्रश्न हो हा की ही मॅनेजमेंट ना. हय. ही आमची कर्मदळिद्रीपण सारकें. त्या कर्मदळिद्रीपणा लागून आमी आस्तें उदक काडून दुसऱ्या दिवप काय ना. तूं प्रमोद इमेजीन कर आमी तिळारचें उदक हाडून गोल्फ कोर्साक आनी मपाक दितात एअरपोर्टाक थंयसरलें उदक हाडून. आमच्या कडेन पेडण्या करपाक जायना आशिल्लें कितें उदका खातीर केलां आमी ना. तिसवाडी आहा ना साश्टीन आसा ना आमच्या कडेन उदक. आमी हाडलां उदक खंयच्यान फोंड्याच्यान साळावलीच्यान अंजुण्याच्यान आनी तिळारीच्यान. आमच्या कडेन
सिस्टमच ना न्ही इतली वर्सां आमी भाई, हो तोंडार आर्ग्युमेंट पटना तुमकां हो जो आर्ग्युमेंट आसा तो पुराय तरेन असत्य आर्ग्युमेंट आसा कित्याक 1999 कर्नाटकान एक समिती हाय लेवल कमिटी नेमलेली. त्या कमिटीन स्पश्ट सांगलेलें आसा की वॉटर मॅनेजमेंट इन मलप्रभा बेसीन जे आसा ते मिसमॅनेजमेंट जाल्ले आसा, व्यवस्थीत जाल्ले ना आनी तेका लागून मलप्रभेच्या परिसरान म्हणजे हुबळी धारवाड किंवा उत्तर कर्नाटकान जो प्रश्न आसा तो जर सोडयताले जाल्यार तेंच्यांनी एकूच उपाय सांगलेलो आसा की हे जे मिसमॅनेजमेंट आसा, जी गळटी लागलेली आसा पाटांक कालव्यांक, ती जर पुराय तरेन खंय तरी बंद करता जाल्यार निश्चितपणान कर्नाटकाची उत्तर कर्नाटकाची जी गरज आसा ती पूर्ण जावंक शकता. ही 1999ची जो अहवाल आसलो तेचेर कांयच कर्नाटकान एकाय सरकारान थंय जे सत्तेर येयल्या तेंच्यांनी विचार करूंक ना आनी हे आयते उदक जे मेळटा ते उदक वळोवन व्हरता आनी अतिरिक्त उदक जर मनशाक सरप्लस म्हादय बेसीन जाल्यार तुमी राज्यानूच ठराव घेतला. जेन्ना मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर असले, व्हिक्टोरिया फर्नांडिसान ठराव मांडला विधानसभेन की वॉटर डेफिसिट स्टेट म्हणून गोवा आणि अख्ख्या विधानसभेन काँग्रेस भाजपा सगळ्यांनी एक मतान तो ठराव पास केल्लो आसा. गोवा इज अ वॉटर डेफिसिट उदकाची स्टेट. तूट कशी आसा आमच्या कडेन जाल्यार आमच्या कडेन मॅनेजमेंट ना उदकाचे. आता आमी कितें बेसिकली आमी कितें उलयता, तूं जे सांगता आनी भाई जे सांगता, यू आर व्हेरी सिंपल थिंग की तेही उदकाची मॅनेजमेंट करनात, आमी उदकाची मॅनेजमेंट करनात आणि आमी एकमेकाची न्हंय ओडटात. डोंट यू थिंक वॉट एवर सेड एंड किपींग पॉलिटिक्स असायड, तुमची सरकार आशिल्लें थंय, हांगा गोंयची सरकार, गोंया भितरय काँग्रेस सरकार जालें, बीजेपी सरकार जालें, कर्नाटका भितरय बीजेपी सरकार जालें, काँग्रेस सरकार जालें. वॉटर मॅनेजमेंटाचेर भर दिवपाचेर पॉलिटिकल क्लास कित्याक चिंतना आनी झगडी करपाचेरूच कित्याक सगळो आमगेले वेळ आनी शक्ती खर्च जाता. हे वॉटर मॅनेजमेंट हे जावपाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक आयज लोकसंख्या वाडटा, वचत थंय इंडस्ट्री वाडटा, लोकसंख्या वाडटा, उदकाची मागणी वाडल्या. सो वॉटर मॅनेजमेंट हे प्रत्येक राज्यान प्रत्येक सरकारान करपाक जाय. अजून करूंक ना जाल्यार आयज सुद्दां तेंची करपाची गरज आसा. कित्याक मुखार परत ही उदकाची समस्या जी वाडत वयतली. ट्रायब्युनला वचप परवडपाना. पण परवडपाची आनी झगडी झुजा करपाची गरज ना. आमी सिस्टमॅटीक जर केले, 7 कोटी खर्च केला तातूंत बारीक याच बरोबर जे आमचे गोंयचे विधानसभेचे उपसभापती आणि गोंय राज्याचे आमदार, जेंका सबंद गोंयान एक रेस्पेद आसा, एक खरो गोंयकार म्हणून, तेंच्यानी एक बरो पॉयंट हांगा मारला, एक बरो मुद्दो तेंच्यानी मारला की हे पर्सनल लेटर दिले. आता पर्सनल कशें येडियुरप्पाक दिले ते पर्सनल जावं शकता, पूण लेटर हांगा मनोहर पर्रीकर म्हणून दिवंक ना, गोंयचो सीएम म्हणून लेटर दिला. म्हणजे आनी तेणें एकूय आनीक मान्य केला की खंयच डिस्कस जावंक ना. हांव तेका परबीत दिता की तेणें उक्त्या मनान सगळें सारकें सांगलां, खरें सांगलां. अशें सारकें सांगपी गोंयान आमदार आसपाक जाय, अशें सारकें उलोवपी गोंयान मंत्री आसपाक जाय, मुखेलमंत्री आसपाक जाय. गोंया कडेन आनी गोंयच्या लोकां खातीर फटिंगपणां करूंक जायना. जे हांव सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी जे सांगले विदाउट डिस्कसींग हे पर्सनल लेटर दिला, जे सामकें चुकीचें आसा आनी ही चूक आमच्या मुखेलमंत्र्यान मान्य करची पडटली. कित्याक तेंच्यान सांगल्या प्रमाणे असेंब्ली जाली 13 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर. लेटराचो हो प्रकार जालो तो 21 तारखेर आनी त्या 21 तारखेच्या लेटरार आमचो सीएम बरयता की तुज्या आपणाक लेटर 20 तारखेर मेवळें आनी तो एका दिसान. कितलो फास्ट आमचो मुखेलमंत्री, कितले फास्ट डिसिजन. 20 तारखेर तेचे लेटर येता, 21 तारखेर विदाउट डिस्कसींग विथ पार्टी, विदाउट डिस्कसींग विथ MLAs, विदाउट डिस्कसींग विथ NGOs, विदाउट डिस्कसींग विथ म्हादय बचाव अभियान, तूं डायरेक्ट लेटर दिता आनी गोंय हे सारकें, आनी ते बी मता खातीर. I think he discussed with you on that morning. The only person who discussed that letter with is Rajan. You are here. So what was your discussion on that morning? हय, म्हाका जेन्ना फोन येयलो तेन्ना हांव सदांच कोणी आपयल्या उपरांत वचपाची म्हाजी तयारी आसता. हांव जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगलें पत्राचो म्हाका कितेंच सांगूंक ना, फक्त अशें जर जालें जाल्यार कितें जावंक शकता अशे प्रश्न विचारले. त्या वेळार हांवें म्हटलें तुमी मेकॅनिझम कसलो वापरतले उदक व्हरपा खातीर. तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की आमी पंपींग करपाक तांकां दिताले. पंपींग करून मॉनिटरींग कोण करतालो आनी मॉनिटरींग आयज पर्यंत तशें जाल्लें ना म्हणून सांगलें. मागीर तुमीच म्हटलें तुमच्याच सरकारान ठराव घेतलेलो की वॉटर डेफिसिट स्टेट आनी तुमी आतां मान्य करता की तांकां ड्रिंकींग वॉटर नीड फुलफील करपाक दिता म्हणून. हे बरोबर ना म्हणून सांगलें. हे विशय आसा ते विशय हांवें स्पश्टपणान मुख्यमंत्र्याक सांगलेले आसा आनी खंयच्याय प्रधानमंत्र्यान सुद्दां फाल्यां म्हाका आपोवन येलो जाल्यार हेच विशय हांव सांगतालो. कारण म्हाज्या राज्याचें अस्तित्व म्हाका म्हत्वाचें आसता आनी जे हांगा चर्चे विशय येयल्लो आसा की वॉटर सरप्लस प्ले अजिबात ना आनी वॉटर मॅनेजमेंट जे आसा ते वॉटर मॅनेजमेंट कर्नाटकाच्या कितल्याशा पटीन गोंयान जाता. आनी एक मुद्दो परतो परतो सांगता हांव की हें जें उदक आसा हें उदक
फ्रेश वॉटर जें आसा तें उदक जर ह्या खाऱ्या उदकान जर वचोंक ना जाल्यार अख्ख्या गोंयचें निसंतान जातलें. आयज जे नुस्तें खाता आमी आमचे फीश करी रायस म्हणटा, हे फीश करी रायसा खातीर मुख्य गोडे उदक भितर वचपाक जाय. गोडे उदक भितर वचना तेच्या पयलीं 2009 एनआयन रिपोर्ट केल्लो आसा, तो अवेलेबल आसा. तेचेर स्पश्ट बरयलेलें आसा की फ्लशिंग टायम जो आसा म्हणजे मनसुनाच्या पिरियडान जर तें उदक वचोंक ना ह्या समुद्रान जाल्यार परिस्थिती बिकट जातली. आफ्रिकेंतल्या देशान आयज लोकांक रावपाक कठीण जाल्लें आसा, कित्याक फ्रेश वॉटर सोर्सीस सगळे डायवर्ट केल्ले आसा. आमकां दिसता आयज सुद्दां आमचे नितीन गडकरी यांच्यांनी संसदेन सांगलें की फ्रेश हे जे उदक आसा ते 68% हय ते वळोवपाक समुद्रान जे वयता ते वळोवपा खातीर आमी अनुमती दितले. पूण तितूंतल्यान जायते पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण जावंक शकता. पर्यावरण परिसंस्था हो पुराय तरेन वेगळो विशय आसा. वेस्टर्न घाट्स प्रश्न सादो आसा, तांचो प्रश्न सादो आसा. तांचो प्रश्न आसा की पॉलिटिक्स ह्या राजकारणाच्या मतां खातीर जावचें न्ही. आमी म्हणटा तशेंच, कारण एकदां कितें आसा ना तो हें तें Drinking- बाण तो सुटलो न्ही तो परत हाडपाक मेळना. ड्रिंकिंग वॉटर लेटर जे दिला ते हांव अजूनय म्हणटा चीफ मिनिस्टरान येदुरप्पाक दिला, गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट दिवंक ना. हांव ते मान्य करिना की जे लेटर जे दिला हे लेटर हे लेटर जे दिला will have any effect. हे Will letter have दिला any ते effect in the फोटोपाक tribunal. दिला. ना will have any effect in the tribunal. What discussion will take place after this election between Goa government and Karnataka government will have to be discussed along with people like Mr. Kerkar, who has knowledge on this subject, along with Madai Bachao, people who are environmentalists, because there is a lot of things. We have the Western Ghats, likewise he said fish. आमकां हे मेवचेत ना. जो तर रिवरान जे फिश हा आमचे फिशरमॅन हा तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. अशेंच न्हू की आमी कितेंय केलें म्हणून ते जातलें अशें ना. आय एम टेलिंग यू अगेन दॅट मादय वील नेवर बी कॉम्प्रोमाइज as far as एक गजाल our आसा. government is concerned एक or any गजाल government आसा. is एक गजाल people आसा. of Goa will stand for ना, Maday. Michael. एक्कान एक मनीस उबो रावतलो. नायकल ती परिस्थिती हाडनाकात. मेन गजाल कितें तुका दिसता आज की विशय इतलो तापिल्लो आसतना गोंयचे इंट्रस्ट खंय कॉम्प्रोमायज जाता म्हणून? गोंयचे इंट्रस्टाचे बरें आसा प्रमोद, पूण सध्या तेंच्यांनी जी कळसा रिवर जी आसा ती डायवर्ट करून व्हेली, म्हणजे तेजें काम कंप्लीट जाल्लेंच जमा आसा. डायवर्ट जावंक ना अजुनी. ह्या पावसान सुद्धा ते उदक त्या हेडून गेला. जो गेलो पावस आसा तेतून सुद्धा उदक त्या हेडूनच गेला. बरोबर भाई? ना, उदक जे आसा ते उदकाची तोंडां जी आसा ती 2015 बंद केली. पयलीं उदक वयतालें मागीर सरकाराक ते ब्लॉक केलें. आता आमचें अशें जालां, आमी हांगा डिस्कशनां करत उरतले आनी ते सगळे तेका हेटीन जाल्लेले आसा. तर म्हाजो एकूच हे आसा की आजून हेचेर आमी दोनूय राज्यांनी बसून, कारण तेंच्यांनी खूब काम कंप्लीट केल्लें आसा तेंच्यांनी कर्नाटकान, आनी ट्रिब्युनल कसलो डिसिजन दीत त्याची गॅरंटी ना न्ही, कोणाक खबर आसा कितें जातलें तें. म्हणून ट्रिब्युनलान सुद्धा स्वता सजेस्ट केला की दोनूय राज्यांनी भायल्यान बसून तो चर्चेन विशय सोडो येता म्हणून. तुम्ही म्हणा चर्चा नाकाच म्हणटा. अजिबात ह्या प्रश्नाचेर चर्चा आता ह्या वेळार करपाची गरज ना. ट्रिब्युनलान जे सांगला ते ऑफ द रिकॉर्ड सांगूंक ना. आपल्या एक खंयच्याच व्यवहारान तेंच्यांनी नमूद केले ना की तिनूय राज्यां बसोवन हेचेर निर्णय घेया म्हणून. कारण तशें जर असलें जाल्यार ट्रायब्युनला कडेन कित्याक वचपाक जाय? 2010 वचपाची गरज नासली. हांवें जेन्ना गोवा सरकारान 2002 निर्णय घेतलो तेन्ना सविस्तर मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयलें. गोंयच्या सगळ्या विरोधी पक्षांक सगळ्यांक आमी हेची कल्पना दिली की ट्रायब्युनला कडेन वचो नाका तुमी. ट्रायब्युनलचो जो अनुभव आसा कर्नाटक तो ज्यादा आसा आनी ते आमकां ह्या प्रश्नाचेर पयशाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान नुकसान करताले म्हणून सांगलें. पूण तरी आसतना गोंय सरकार गेलें आनी गोंय सरकाराक जेन्ना अडचण पडली म्हाका तेंच्यांनी साक्षीदार आपयलो. हांव साक्षीदार म्हणून लवादा समोर गेल्लो आसा, कित्याक लवादा समोर वचपा सारकी परिस्थितीच नासली गोंयची. गोंयच्यान आमी जर पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर प्राधान्य दिल्लें न्हू जाल्यार हो प्रश्न आसा तो सुटलो. एक गजाल तुम्ही मान्य करनात की वॉट इवन चीफ मिनिस्टर इज सेइंग अँड वी ड्यू क्रेडिट टू हिम की ते मुख्यमंत्री जातकीर परत ह्या विशयाचेर सरकार आणि प्रशासना मदीं बरो सिरियसनेस आयलो. म्हळ्यार ते खरें आसा. ज्या तरेन ज्या गलथान रितीन सारकें नेग्लिजंटली तुगेले हो व्यवहार चलतालो तो मनोहर पर्रीकार परत मुख्यमंत्री जातकीर तातूंत सिरियसनेस आयलो. तांणी ट्रायब्युनला मुखार एक केस लावन धरली आनी जो एक प्रॉमिनन्स आनी इम्पॉर्टन्स ताका दिवपाक जाय आशिल्लो तो दिलो. ही गजाल तुम्ही मान्य करतात? कित्याक 2010 ट्रायब्युनल
जालें अस्तित्वान येयलें अजिबात ट्रायब्युनलाचें काम चलना जाय 2012 2012 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जावन आमचो एडवोकेट सुशांत नाटकर्णी जो आता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हा तेणे ही केस अशी पर्सनली घेतली की तो ग्रुप ऑफ लॉयर्स जे घेवन वयतालो आपले टीम घेवन वयतालो तेचेर आमकां हो इतलो फुडें लास्ट म्हाका एक गजाल सांगात आज तुमकां ट्रायब्युनला भितर गोंयची बाजू भक्कम दिसता काय तितली भक्कम दिसना? कारण आयज हो जो प्रश्न आसा तो निर्णायक वळणाचेर येयल्लो आसा आनी फर्स्ट टायम भारताच्या इतिहासान 1956 पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या काळखंडान हे ट्रायब्युनलाचो कायदो जालो पूण पयले खेपे ट्रायब्युनलान खंय तरी एनवायरमेंट आनी इकॉलॉजी ह्या आस्पेक्टाक म्हत्व दिल्लें आसा आनी तेका लागून म्हाका आशा आसा हांव आशेचेरूच जगता कारण आशेचेर जर जगोंक नासलें जाल्यार 3 दशकां हो प्रश्न घेवन हांवूच आतां म्हणजे म्हाजेरूच तेचे दुश्परिणाम जावपाचे पूण म्हाजी खात्री आसा की ट्रायब्युनल गोंयचे एकंदर परिस्थिती पळोवन एके वाटेन वेस्टर्न घाट आसा आमचे फावरात निर्णय दितले जशें आमकां दिसता तशें कर्नाटकाकूय दिसता आसतलें आनी म्हाका अशें दिसपाक लागला की कितें तरी डिसिजन जे येवपाचें आसा तें आमच्या अगेन्स्टूय वचूं येता अशें म्हाका सो वी शूड बी ओपन फॉर टॉक्स. अजून कितें चर्चा करची काय चर्चा करची न्ही? व्हेरी क्लियर. चर्चा करूंकूच जाय पण ते सिस्टमॅटीक करपाक जाय. पार्टी लेवल चर्चा करप म्हणजे ते पॉलिटिक्स. ट्रायब्युनलाक रावचे काय ट्रायब्युनलाक रावपाचें धोरण जेन्ना आमीच फुडाकार घेवन हो ट्रायब्युनल दिवचो म्हणून मागलो आमी ते जजमेंटाक रावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता पर्रीकरान 2012 ऑगस्टान जेन्ना सेशन जाल्लें त्या वेळार आतांचे TCP मिनिस्टर आसा विजय सरदेसाय तेन्ना ते इंडिपेंडंट आसा तेन्ना तेंच्यानी विचारलेले की तुमी कितें करता कर्नाटकान तुमचें गव्हर्मेंट आसा गोंयानूय हो प्रश्न तुमी सामको मिटयात कित्याक आमकां त्रास जावंक शकतात. त्या वेळार तेणी सांगलेलें आपणाचेर जर केंद्रीय हे आमचे लिडर आपणाचेर प्रेशर घातलो जाल्यार आपण त्या प्रेशराक बागावचो ना. पूण आयज तो बागावलो अमित शा कडेन मिटींग केली हांगा येयलो लेटर दिले पार्टी प्रेसिडेंट त्या उतराक जागून रावचे गोंयकारांक जागून रावचे पॉलिटिक्स करचे न्ही मतांक लागून आमचे सगळे गोंयकार पण विसरचे न्हू तेंकाय फटयता गोंयकारांक फटयता. बरें फायनल मायकर चर्चा करची काय चर्चा करची न्ही सी काय ट्रायब्युनलाक रावचे? ट्रिब्युनलाची ऑर्डर येवपाकूच जाय बट एट द सेम टायम जे चर्चा करची काय चर्चा करची काय ट्रायब्युनलाच्या निर्णयाक रावचे? चर्चाय करची आणि ऑर्डर येतली ऑर्डर आमच्या फेवरानूच येतली. ऑर्डरीक रावचे काय चर्चा सुरू करची? चर्चा चालू आहा न्हू आता चालू आहा पळय ती लेटर दिले वन सॉर्ट ऑफ चर्चा ती आता त्या खातीर आमी चर्चा करताय ते सायडीनूय चर्चा बेसिकली खंयच्याच ऑप्शन क्लोज करची न्ही. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता बरी भासाभास जाली आनी सगळे पॉयंट ऑफ व्ह्यूज गोंयकारां मुखार आयल्यात. एकूच गजाल जी प्रामाणीकपणान सांगचीशी दिसता की राजकारण करपाक सुद्दां मर्यादा आसता. ती मर्यादा प्रत्येक राजकारण्यान समजून घेवची आनी ताचो गोंयचो खेळ जावचो न्ही. म्हाका दिसता इतलीच गजाल हांगा बशिल्ले सगळे मानेस्त मान्य करतले. गोंयचो खेळ करनाकात राजकारणा खातीर आनी गोंयकार रस्त्यार बिस्त्यार येतलो पण ती पाळी गोंयकाराचेर तुमी हाडची न्ही इतलेंच मागता हांव. आनी थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात पुरण. नमस्कार.